कार्यक्रम आणि हो कार्यक्रम त्याने व्यवस्थितपणे सगळी कार्य ज्या आणि पारंपरिक दिवली पेटवून उजवाडाच्या साक्षी आयच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात येदो व्हडलो इतिहास एका समाज बांधवाचो आसा हाचे गर्व आमकां आसा। आणि आज आम्ही पळयता GPSC सारख्यो एग्जामी जेन्ना दितात प्रांशु संजय नायक आणि रेडी रावचे गुण घेतले असतात शिकून नाईक शौर्य आपल्या पॅरेंटाबरोबर येतो श्रीमती चंद्रभागा तुकोबन नायक यांची रचना झाली आपल्या एकत्र येऊन आपल्या लोकां खातीर काम करतले समाजा खातीर काम करतले आणि देशात खूप तरेचे जाती आसा 600 वर भाशा आसा 600 वर जाती आसात अशी देशान सगळे तरेचे आसा आणि प्रत्येक जे आसा प्रत्येकान आपले फॅमिली जशी आसा एक फॅमिली आसता आणि ते फॅमिली खातीर आवय बापूय वापरता आपली फॅमिलीच वयर काडटा तशी मोठी फॅमिली जर समाज आसा मोठी फॅमिली देशान जे लोक सगळ्या ते मोठी हे कुटुंब आसा आणि वयता फुडें वता आसतना आमी सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाक जाय आणि जशी जगार खूपशी हे आसा नेशनां म्हणजे देश आसा पण सगळे आपापल्या परीन आपूण फुडें वचपाची प्रयत्न करता प्रत्येक देश आतां जो आमचोय देश फुडें व्हरता जो आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा मोदी तो सुद्दां आमच्या देशाक फुडें व्हरपाचे खुबशे प्रयत्न करता आनीक आमकां जाय आमच्या देशाक फुडें वचपाक जाय आमी फाटीं उरलेले आमचे परक्यांनी राज्य केल्ले आमचो देश गोंयांत तर 850 वर्सां पोर्तुगेज हांगा राज्य केलें आनी आमच्या लोकांक वरसपाक संदी दिली ना म्हणून अशें करून आमच्या देशाकूय तशेंच देशाक सुद्दां आमचे फुडें वचपाक मेळना जेन्ना आमी देश स्वतंत्र जाला तेन्नाच ह्यो सवलती सगळे तरेची मेळपाक लागले सगळे तरेची प्रयत्न आमची जाल्यात सगळे तरेची आनी हेका लागून आमचो देश जो आयज फुडें वचपाचो आसा फुडें वयता आज सगळ्यांचो हातभार लागता पूण आमी एकत्र येवपाचे आमचे भितर जाती धर्मांनी खूब तरेची जाती आसा तेणी एकत्र येवन आपापले पर्यंत आपापल्या कुटुंबाक फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करतात आनी हे कुटुंबाक व्हरपाचे हे आमचे केप्याचे जे आसा हे कुटुंब हे केपेचे लोक जे आसात एक सेक्शन जे आसा बांगडे समाज तांकां फुडें व्हरपाचें काम बाबराव आनी तेजे वांगडी जे आसा करतात आनी ताका तुमी भुरग्यांनी साथ दिवपाक जाय आनी तेजी एकच आसा तेंची मागणी की आमची भुरगीं शिकची आनी शिकले नंतर की आपलो फुडार घडोवचो आपले कॅरियर घडोवचें आपले स्वता आकार कशें दिवचे आनी आकार दिसता तुमी खबर आसा तुमकां जशें हेणी म्हणलेलें आसा तूं जाय तुजा जिवनाचा शिल्पकार कोण आमचो बाबनराव पैल जे आसा सांगले आसा की एक बरी गोश्ट आसा म्हणजे तूं जाय तुज्या जिवनाच्या बराबर तुझे आवय बापूय सगळे तुका दितले खावपाक दितले करून मदत करून सगळें पण तुज्या जिवनात तुवेंच शिल्पकार म्हणजे तूं जिवन तुवेंच आकार घेवपाची गरज आसता या तो हांवें खूब जाणां अशे विचार पळयले आनी तांची वाटचाली पळयली आमी कितलेय पयशेकार जाले गरीब आसले खंयचेय मोठे उद्योग आसले जाल्यार आमचो समाज बदलूंक शकना हें केन्ना विसरनाका सर्टिफिकेटी पुरती मर्यादीत हो समाजाक पळयनाकात सर्टिफिकेट ही आमची फ्युचर घडोवपा खातीर सर्टिफिकेट आसता पूण सर्टिफिकेटीकच लागून जर आमी समाजा कडेन जर योगदान जावं आमी रिलेशन जर दवरलें जाल्यार म्हाका दिसना समाजाची उदरगत जातली अशें म्हणून ताका लागून समाजान जे वेळा उलो मारला तेन्ना आमी सगळ्यांनी एक कडेन येवपाची गरज आसा एक जालें दुसरे पॉयंट आमकां बरे लिडर जाय जे आमच्या समाजाचें कल्याण करपा खातीर वावर करतले तिसरी गजाल समाजाचे जे बरे वक्ते आसात तेंचे विचार आयकयात यंग जनरेशनाक दियात तातूंतल्यान बरें व्यक्तिमत्व बरे लिडर आमकां घडोवन दी आनी हे लिडर आमकां पळोवपाक मेळ्ळे जाय जाल्यार म्हाका एक अभिमान जातलो आनी आमचे जे विचारवान जे लोक आसात तांकां एक अभिमान जातलो की आमकां एक बरे लिडर मेळ्ळे अशें म्हणून